वॉट यू मीन बाय स्क्रीन टायम? तो कितको आसचो, कितके पर्यंत ताका मर्यादा आसची? ते सगळें सांगच्या पयलीं तुमकां एकूच एग्जांपल दिवंक इच्छिता हांव. तुमकां समज एक बकेट ऑफ वॉटर घेवन उदकाची एक बालडी घेवन समज उबें दवरलें दिसभर आनी तुमकां सांजचें सांगलें चल काम कर त्या हातान, तुमचो हात सकयल तरी देंवतलो ना. मसल स्ट्रेन जातले, रायट? सो इमॅजीन तुमी दिसभर मोबायलाक पळयत आसता, डिजिटल डिवायसिसाक पळयत आसता, हाव युअर आय मसल्स वील फील. तुजे दोळ्याचे मसल कशें कितें जातले. सो तुजे दोळ्याचे मसल जेन्ना तूं पळयता लागीं, जेन्ना त्या एका डिस्टन्साचेर ते कॉन्ट्रॅक्ट जावन उरता. सो दिसभर मोर दॅन 6 hours कंटिन्युअसली उरत जाल्यार तुमचे आय स्ट्रेन ऑब्वियसली जातले. सो जेन्ना डिजिटल डिवायस यूज मोर दॅन 6 hours ऑर मोर दॅन 2 hours समज सुद्दां जालो जाल्यार तुका आय स्ट्रेन हो सिम्पटम स्टार्ट जाता आनी थोडे 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 करून पेन रेडिएट जाता आनी हेडेक स्टार्ट जाता. तुजे आयज एक्सपोज्ड उरता. समज तुमी एनवायरमेंटान आतां बसल्यात समज जाल्यार वारो बसता तुमच्या दोळ्यार, तितून तुमचे आय ड्राय जाता. सो ड्रायनेस हो एक इशू जाता. आय स्ट्रेन जशें सांगलें, हेडेक सांगलें, तशेंच तुमी जेन्ना लागीं पळयता आनी लागींसून जेन्ना पयस पळोवपाक वता तुमचे आय रिलॅक्स जायना. तुमकां ऑटोमॅटिकली डबल दिसपाक लागता. सो ताका डिप्लोपिया अशें म्हणटा. सो डबल विजन इज ऑल्सो अ रिस्क, इट इज अ सिम्पटम इन दीस. जाल्यार कितें करपाचें हाका? तर तुमचो स्क्रीन टायम एका दिसान 2 वरांच्या वयर आसपाक जायना. समज आसलोच, कांय कारणान तुमचें काम आसताच, जाल्यार तुमी एक रूल फॉलो करपाक जाय. दॅट इज कॉल्ड एज 20-20-20 रूल. म्हणजे आफ्टर एवरी 20 minutes तुमी 20 सेकंदाचो ब्रेक घेवपाचो आनी 20 फीट पयस पोवपाचें. सो दॅट तुमी लागीं पळयता तेन्ना आय मसल स्ट्रेन आसता आनी 20 मिनटान जेन्ना तुमी पयस पळयता तेन्ना ते रिलॅक्स जाता. सो आय मसल्स आर हॅविंग सम रिलॅक्सेशन. मातशें तरी ताका ब्रेक मेळटलो. सो दीस इज द की रूल म्हणटा किंवा की फॅक्टर म्हणटा जे तुमी फॉलो करपाक जाय. सो हो एक रूल. सेकंड तुमकां सांगलें की दोळे आमचे ड्राय जाता. सो कीप युअर सेल्फ हायड्रेटेड, उदक पीत रावात. सो हो सेकंड रूल. तशेंच आय स्ट्रेन जाता म्हणटा ताका डिफरंट विजन थेरपीज येयल्ले आसा. तितून आय एक्सरसायजीसूय येयल्ले आसा. सो तुमचे जेन्ना आय सगळे चॅकअप करता बेस्ड ऑन वीच आय मसल किंवा तुजे कितें शक्ती, दोळे लागीं पळोवपाची किंवा पयस पळोवपाची शक्ती जशी कमी आसा ते आमी एनालायज करून ताजेर एक्सरसायजीस आयिल्ल्यो आसा. सो त्यो एक्सरसायजीस, दीस आर द फ्यू ऑप्शन्स. आनी मेन सांगपाचें म्हटल्यार ह्या डिजिटल डिवायसा खातीर ह्या दिसांनी ग्लोबली पळोवपाक गेले जाल्यार भुरग्यांक चड मार बसला. भुरग्यांक म्हळ्यार स्कूल गोईंग चिल्ड्रन. सो तांच्या भितर मायोपिया हो विस्तीचो प्रॉब्लेम स्टार्ट जाल्लो आसा आनी हो हांगाच न्ही, हो फूल ग्लोबली जाल्लो आसा. आनी हेंच्यांनी प्रेडिक्ट केला की बाय 2050 हो इशू 50% ऑल ओवर वर्ल्ड जातलो. सो आमी आतांच हाका खंय तरी प्रिकॉशन घेवन थारो हाडपाक जाय.